मुणकार आनी शिक्षण माध्यमाचेर बीजेपी आनी एमजीचे विचार वेगळे. घडी आमकां काडपाक तेंच कारण आसूये म्हणून सुदीन ढवळीकार मिटिंगे उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. ह्या दोनूय प्रस्नाचेर एमजी आनी गोवा सुरक्षा मंचाचे विचार खंय जुळटात. कोड ऑफ कंडक्ट लागतनाच युती जाहीर जातली. गोवा सुरक्षा मंचा कडेन उलोवणी चल्ल्यात म्हणून सुदीन सांगता. एमजी एकार एक कॅन्डिडेट लॉन्च करीत आसा. राष्ट्रीय सुरक्षा मंच किंवा गोवा सुरक्षा मंच म्हणून जो पक्ष आसा ताजे गोंयकारां विशीं त्या पक्षाकूय आदर आसा आनी जर आमचे सारके विचार जर तांचे विचार आसा जाल्यार नक्कीच आमी एकठांय वचून वतले. खूब आसा आमी म्हणटा आमचे गोंयच्या मातयेंतलो पक्ष. आमचे कूळ आनी मुणकार जी एक्ट केला तो सारको जावपाक जाय. भाशा आमच्यो ज्यो कोंकणी मराठी आसा त्यो योग्य पद्दतीन त्याचे संवर्धन जावपा खातीर काम करपाक जाय. आनी हे सगळे विशय जेन्ना जर आमचे जुळटा जाल्यार नक्कीच भाशे कडेन म्हणजे भाशा मंडळा कडेन जुळटात तुमचे विशय. जर जुळटा आसत जाल्यार तांकां बरोबर घेवन वचपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. बीजेपी कडेन जुळनात म्हाका तरी दिसूना, कारण तांचे त्या खातीरूच आमकां काडले न्ही जुळना म्हणून. उसगांव गांजेचो पंच विजय गांवकर बीजेपी सोडून मोगोन गेलो. तो मोगोचो वाळपय कॅन्डिडेट. भाजपाचो सदस्य आसलो तेजो राजिनामो दिल्लो आसा. काल हांव भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पणजे 3 वाजता त्या ऑफिसान गेलो म्हाजो राजिनामो घेवन. आनी ऑफिस बॅरियर्स तेंचे आसले तेंचे कडेन व्हरून राजिनामो सुपूत केलो जाल्यार ते म्हाजो राजिनामो एक्सेप्ट करिना जाले. ते म्हणपाक लागले की तुजो जो राजिनामो आसा तो प्रेजिडेंटा कडेन दिवपाक जाय आनी प्रेजिडेंटूच स्टॅम्प मारून तो एक्सेप्ट करपाक शकता. हांवें म्हटलें जो तुमकां राजिनामो दिला तो एटलिस्ट म्हाका रिसिव्ड म्हणून दिया. तर तशें आमी दिवपाक शकना म्हण. आतां फुडलो विचार म्हाजो चालू आसा. जे म्हाजे कार्यकर्ते आसा तेंच्या बरोबर म्हाजी चर्चा जावन ऑलरेडी हांवें राजिनामो दिला आनी ते म्हाका सांगता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो ह्या मातयेंचो पक्ष आसा त्या पक्षान तूं प्रवेश कर. इतल्या मजगती धारबांदोड्या कुळ्या एका सुवाळ्यान लवून दीपक पावसकर एमजीचो सावड्डे कॅन्डिडेट म्हूण घोशणा केली. आमी एक दीपक पावसकर हो सावड्डे मतदारसंघाचो उमेदवार म्हणून खूब प्रयत्न करता. अजून आमी फायनल करूना तितली. आमची पार्लमेंटरी बोर्डाची मिटींग जातली. ती मिटींग जाले उपरांत दीपक पावसकर हो एक तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो. समाजकार तुमी तेजे पळयला दाबाळ किंवा सावड्डे मतदारसंघ सावड्डे पंचायतीन सुद्दां वळखता तेका. तेजें काम बरी वचता. म्हणजे समाजा खातीर बारीक लोकां खातीर तो मनीस काम करता. तोच खरो लिडर आसपाक जाय. तोच खरो समाजसेवक. युती नाका जाल्यार एमजीन तोडपाची. बीजेपी आपूण जावन तोडची ना म्हूण बीजेपी म्हणटा. ऑफिशियली तांच्यांनी आमकां सांगूं ना की तुमच्या कडल्यान आमचे संबंध तुटले अशें सांगूं ना. त्यामुळे जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत आसा हें आमकांय धरचें पडलें न्ही. तेजी जे सांगतले त्या दीस आमी म्हणटा. पूण आमी आमची इंडिपेंडंट तयारी सुरू केल्ली आसा. आमी 35 मतदारसंघांनी आमचे मेळावे पूर्ण केल्यात आनी त्यामुळे आमी आमच्या हाचेर 37 मतदारसंघांनी निवडणूक लडप हें आमचें नक्की आसा. सारकें फर्म आसा. ते कशें जो पर्यंत ते तोडिनात तो पर्यंत उरले न्ही. तेंच्यांनी तोडले की तुटले न्ही. ते आमच्या वटेनच्यान तोडप ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सावड्ड्या बीजेपी आमदार गणेश गांवकाराचो पत्तो कट जाल्ल्यात जमा. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय इलेक्शनाची तयारी करता. शेनवारा धारबांदोड्या झेडपीची शिलाई मशिनां वांटूंक गणेश सोडून विनय पावलो. कार्यावळीक उलयतना तकलेर कोळसो आनी जिबेर कोडू वखद म्हूण विनयान नांव घेनासतना विकेट उडयली. मनीस जोडटले जाल्यार खंय मनशाच्या तकलेर झेल आनी जिबेर साखर जाय. सिटींग आमदारांतल्या दोगा तिगांक तिकेट मेळपाची शक्यता ना म्हूण विनयूच मिडिया कडेन निकतोच उलयला. जो हे आसा तोच आमचो उरतलो. ह्याय कडेन जावंक शकता थोडे कडेन. सध्या मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण भायर पडपाच्या लिस्टात सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार वयर आसा. विनय सावड्डेचो आदलो आमदार मंत्री. त्या मतदारसंघातल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक शिलाई मशिनां वांटपाक आमदार सोडून विनय पावलो. आमदाराचें नांव पसून बॅनराचेर ना. विनयानूय उलयता उलयता लोकांक शिनाल दिलें. तकलेर झेल आनी जिबेर साखर दवरून जर वावरत जाल्यार खंयचेय लोक केन्नाच लोकप्रतिनिधीक वायट म्हणचे ना. तो जिल्हा परिशद मेंबर जालो. पयलीं सरपंच आशिल्लो तो तसोच सदांच ते तोंडाक साखर आसता.
आणि माथ्यार झेल. थोडे आम्ही राजकारणी पळयतात, थोड्यांच्या माथ्यार कोळसा असता आणि तोंडान कोडो वखद. ह्या तुल्यान मागीर लोक दुखवतात. विचारल्यार विनय म्हणटा तो खंय पार्टी सांगता थंय रावंक तयार. सावड्डे कार्यकर्त्याची मागणी आसा की तुमी हे फावटी रावचे. ती पक्ष ठरयतलो कोण रावतलो कितलो, हांव ठरयना एकलो. म्हाजी सुद्दां हांव कन्फर्म करूंक शकना. आमी कोर कमिटी आहा त्या बसतान ठरयता. तुमी आतांच म्हटलें न्ही हांवें आमदाराक म्हणून ना. त्या पद्दतीचे वक्तव्य बीन जाता काय म्हणटा हांव कोणाक म्हटलां, हांवें राजकारण कोण आसा तर राजन बाबाचे उदाहरण करून दिलें, हांवें गोविंद गांवकराचेर, अशें कमलकांताचेर दिलें. हांवें खंयच्याय व्यक्ती म्हणून ताणें थंड नासलो. हांव सुद्दां पयलीं कसो आशिल्लो सुरवातेक आमदार आसतना म्हाज्या माथ्यार मातसो कोळसो आसतालो, पूण हांव थंड जालो. मागीर एक 2-3 इन्सिडंट घडलेले म्हाजे कडल्यान खबर आसतलें. तशें हांवें म्हाका म्हटलां तें कोणाक आसचो प्रत्येका आसता. आतां हांव एकदम थंड जाला. एकूच सावड्डेच म्हणना हांव, 40 मतदारसंघा भितर खंयी राव म्हटलो. म्हाका फाल्यां म्हाका समज बाणावली राव म्हटलो पार्टीन जाल्यार सुद्दां रावतलो. पत्तो कट जावपी सिटींग आमदारांच्या लिस्टांत अनंत शेट, रमेश तवडकार आनी गणेश गांवकार आसा म्हूण सध्या बीजेपीची सुत्रां सांगतात. विष्णूची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान सान आंद्रे बीजेपीचो नवो कॅन्डिडेट आसतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.